नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत तुमकां येवकार. सद्याक आमी म्हणटात कितें लोकसभा इलेक्शनाचो आता जो टेम्पो आसा तो इतलो वयर पाविल्लो आसा की दिसान दिसान स्थिती बदलत आसा. काल बसून एक BJP वयर आशिल्ली, मागीर काँग्रेस वयर सरली, आता परत BJP वयर सरल्या. अशे तरेन सगळो माहोलूच आसा तो खिणा खिणाक बदलता आनी आता खरो ऐन हो माहोल आसा तो ऐन रंगार आयला. आनी त्या वेळार आमचे बरोबर आसात भाजपाचे फुडारी आनीक फातोर्डाचे आमदार, आदले आमदार दामू नायक. दामू येवकार तुका. दामू, सगळे जर सिच्युएशन पळयलें, फकत साश्टीतलेच म्हणटा, आमच्या सावथ गोवातलेच म्हणना, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सिच्युएशन BJP खातीर कशें आसा? भारतीय जनता पार्टी ही संघटनात्मक पार्टी आणि आजपासून जे पार्टीन केंद्रांपासून जे आमकां सांगलें किंवा राज्यान जे सांगलें पार्टीच्या प्रवाहातलो एक भाग म्हणून तो आमी सकयल स्तरापर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आणि आयचे जर घडये जर चित्र जर आसा जाल्यार आमचो जो नारो आसा अबकी बार 400 पार हो बोणी तर जाल्ली तसो ऑलरेडी सुरतांतल्यान बोणी जाली आणि ह्या वेळाचेर आमी विक्रमी मतांनी दोनी सिटांनी आमी जिखतले. नरेंद्र मोदीक पर्याय ना किंवा टॅगलायन असतात त्यो टॅगलायन इतल्यो पावरफूल केन्ना जाता जेन्ना त्यो व्यक्तिशा लोकांक त्या गजाली लोकां कडेन पावल्यो, लोकांक त्यो पटल्यो आनी लोकांक त्यो कळ्ळ्यो जाल्यारच जाता. ना जाल्यार लोकां कडेन वचून प्रत्येक गजाल कन्विन्स करची पडटा. फाटल्या 1.5 वर्सान जे भारतीय जनता पार्टीच्यो आनी नरेंद्र मोदी सरकारान केल्ल्यो उपलब्धी लोकांक इतल्यो पाठ जाल्ल्यो आसा आनी त्यो कित्याक लागून जाल्यो कशें सगळे स्तराचेर आनी ताजो फायदो आमकां जाता. दामू, तूं म्हणटा तशें की लोकांक नरेंद्र मोदी जाय पण नॉर्थ गोवा थोड्यांक भावू नाका. कारण ते अशें म्हणटात की भाऊ 5 खेपे जिखून आयलो, कांय काम करूंक ना, हें करूंक ना, असो एक प्रचार जाता. आनी म्हत्वाचें म्हणजे सुरवातेक हो प्रचार काँग्रेसी कडल्यान सुरू जालो ना, तुमच्याच कार्यकर्त्याच्या मिटिंगेक हो बोवाळ जावपाक लागलो सुरवात. ताका लागून म्हणटा स्पेशली नॉर्थ गोवा आसा भाऊचेर राग लोकांचो काय भाजपाक? अजिबात ना. कशें आसा की नॉर्थ गोवान भाऊ हे आपल्या शांत वृत्तीक लागूनच प्रसिद्ध आसा आणि भाऊक सगळे वळखतात. भाऊ वायट कोणूच म्हणना, पण भाऊचे कितें जालें, भाऊची काम जी करपाची पद्दत आसा ती थंडपणान, ताजो तो उदो करना. आमी जाल्यार सुद्दां इल्लेशें 4 जाणांचें काम केलें जाल्यार 12 जाणांचें आमी वॉट्सॅपार किंवा फेसबुकार घालता आनी काम केलें म्हणटा. पण भाऊचे स्वभावा प्रमाणेच भाऊ कामां केल्यात ती आतां आमकां लोकां कडेन व्हरची पडटा. हय, मान्य करता की काही गजाली लोकां कडेन पावपाक थंय आमी कमी पडले. पण भाऊन जे 1200 प्रोजेक्ट केल्या पळय, त्या दिसा तेजे पुस्तिका सारथी जेन्ना पुस्तिका काडली हे फक्त 10 वर्साच्या फाटले ते जर आमी उलयतना जर भाऊ खरोखरच म्हणजे आमच्या गोंया खातीर प्रावड आसा. नंबर 2, भाऊ ह्या भारतीय जनता पार्टीचो हॉनेस्ट, लॉयल आनी मुळावो जो संस्थापक त्या वेळापरी सुरवाती पासून आसा तो आसा, त्या खातीर आमकां प्रावड आसा. नंबर 3, 543 मतदारसंघांतल्यान केंद्रांतल्यान जेन्ना थंयचो हें केलो रिपोर्ट कार्ड तयार केलें जाल्यार भाऊ ह्या 543 लोकसभाच्या क्षेत्रांतल्या इवन राज्यसभेचे जर कावंट केले जाल्यार सगळ्यांत परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो भाऊ हो 10वो नंबर लागलो. ह्या खातीर आमी प्रावड आसा. आतां ह्यो गजाली लोकां कडेन पावूंक जाय. भाऊच्या आयुश हॉस्पिटल वचून पळया, हो सिग्नेचर प्रोजेक्ट. जशें आमी केन्नाय उलयता हो प्रोजेक्ट हाणें केलो, तो प्रोजेक्ट हाणें केलो. आमी सादें गार्डन जर सुद्दां केलें, म्हजे वार्डांतलो कावन्सिलर गटार केल्यार हें हांवें केलें म्हणटा, कोणी तरी इल्लेंचें गार्डन केलें हें हांवें केलें म्हणटा. थोडे जाल्यार अशें आसा की हांवें सुद्दां कामां केल्लीं ती आपल्यान केलीं म्हणटा. आनी अशें आसतना सुद्दां भाऊन आपल्यान केल्लेंच काम वचून लोकां कडेन अजून पावूना. तर थंयचो जो प्रोजेक्ट आसा येदो व्हडलो आयुश प्रोजेक्ट हो भाऊचो हें शान. दुसरें मोपा एअरपोर्टाक लागून जे सुरवाती पासून तो पाठपुरवठो करप आसा तोय भाऊक लागून जाला. अशें अनेक आसा. आतां कितलेंय केल्यार सुद्दां थोड्यो गजाली उलोवपाचे लोक आसतले, तशें आसतात. म्हणून त्याय बरोबर त्या लोकां कडेन वचून तांकां समजून तांकां मुख्य प्रवाहान हाडपाचें जें काम आसा तें काम ऑलरेडी जाल्लें आसा. आनी एक हें आशिल्लो की स्पेशली तूं भंडारी समाजाक रिप्रेझेंट करता म्हणून म्हणटा, भंडारी समाज ह्या फावटी भाजपाचेर बेजार आसा अशें ताचो एक आवाज जाल्लो. तथ्य कितलें?
अजिबात ना. कारण हो समाज खूब मोठो आसा. ह्या समाजाचे जितलो समाज मोठो आसता तितलो समाज विस्कळीत आसता. जितलो समाज धाकटो आसता तो एकठांय आसता. कारण म्हणजे हे सबंद जागतीक चित्र तें. म्हणजे आमी केन्नाय पक्क करून मायनॉरिटी हो शब्द म्हणटा आनी ते युनायटेड आसता म्हणटा. मायनॉरिटी नॉट इन अ रिलिजियस ऑर सेन्स, इन ऑल सेन्स, इन नंबर्स. आनी ते जितले कमी आसता तितले एकठांय. समजा आयज समजा कर्नाटकांतले थोडे लोक जर समजा हांगा आसा ते आपल्याक स्वताक मायनॉरिटी आसतना ते एकठांय येता आनी आपली एक संस्था करता. किंवा आमचे भाव जे कुयटाक आसा, आमचे भाव कोण तरी आनी खंय भायर आसता ते थंयच मायनॉरिटी म्हणून एकठांय जाता. आनी प्रत्येक गोश्टीन तें आसा. ह्या समाजान भितर नेतृत्व खूब आसात. ह्या समाजान भितर शिक्षणांनी हो समाज खूब फाटीं आशिल्लो, आर्थीक परिस्थितींनी फाटीं आशिल्लो. आयज हळू हळू तो मुख्य प्रवाहान भितर येता. क्षणीक काळ लागला आसत घडये, पण हो समाज तसो कोणाचेर नाराज बिराज ना. त्या समाजाक बरें कितें आनी वायट कितें तें कळटा, ते योग्य ते निर्णय घेता. हो समाज पयलीं प्रिडॉमिनंटली एमजीचो मतदार सुरवातेक BJP येवचे पयलीं. आनी खलप जो जो आमचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवाचो तो पयलीं आमचो MGPचो लिडर. सो तो थोडो जो भावनीक हे आसा तो बी कितें आसा काय म्हणून ह्या वेळार खलप तशी ती पिढी आतां ना. ही सगळी पिढी 1960 ते 1975 1980 पर्यंत आणि 1984च्या नंतर 1989 आणि 1994तल्यान हळूहळू हो समाज सगळो पूर्णपणे मगो हळूहळू भारतीय जनता पार्टी कडेन हें जाल्लो आसा. ज्या जाग्याचेर त्या चिन्हाचेर जे आसा त्या स्थानीक थंयच्या लोकप्रतिनिधीच्या नांवाचेर तांणी केल्ले कार्यपद्दतीचेर कामाचेर आसा. नाल्यार तो मतदारसंघ आलटून पालटून केन्नाच हें जायना. म्हणजे काल मोगो आशिल्लो आयज भाजप आनी आयज भाजप आशिल्लो फाल्यां काँग्रेस अशें जावंक शकना. तो व्यक्ती आसा ते व्यक्ती केंद्रीत आसता. आनी म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी हो त्या पूर्ण त्या विचाराचो, सनातनी विचाराचो, त्या विचारधारेचो हो भारतीय जनता पार्टी कडेन पूर्णपणे भरला आनी तो तातूंत भितर आसा. सो खंयच चिंता करपाचें कारण ना. आनी सगळ्यांत बरी गजाल एक आसा की ह्या सगळ्या समाजाच्या लोकांच्या मगोच्या किंवा बाकी सगळ्यांची जी भुरगीं आसात ती भुरगीं विचार करपी आसा, दूरदृश्टी आसा, विजन दवरपी आसा आनी शिकल्यात. वादावादी करपी आसा. वादावादी म्हणजे झगडी न्ही, डिस्कशन करपी आसा. आनी तें डिस्कशन आमकां खंय खंय केन्ना केन्नाय वॉट्सॅपाचेर दिश्टी पडटा, खंय तरी उलयतात, बॅकफायरी जाता. मतभेद आसूंक शकता पण मनभेद ना. म्हणजे आनी शेवटी अल्टिमेटली जें काम राजान केल्लें आसता तें सकयल पर्यंत पावोवपाचें जें पळय आसा तें तांच्याय भितर पाविल्लें आसा. म्हणजे मोदीन काम केल्लें आसा तें सगळे स्तराचे हातूंत केलां. फक्त नारी शक्ती म्हणून नारीकच लागून न्ही, महिला आमचे किसान म्हणून किसानी केला, युवा केला. सो तांकां ती सगळ्यांक जाण आसा. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आसतलें, हॉस्पिटॅलिटी आसतलें, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, हें सगळें. दमत आमी नॉर्थ गोवा साकून सावथ गोवा केलें. सावथ गोंयाक एक चित्र आशिल्लें की भाजपाचो जो उमेदवार आसा तो जरी शिकिल्लो आसलो, बरो आसलो, सगळें असलें तरी भाजपाच्या केडरांतलो न्ही. ताका लागून भाजपाच्या केडरांतले सगळे लोक चडशे कार्यकर्ते दुखाविल्ले म्हळ्यार खरें म्हळ्यार तुका एखादी म्हणत की तूं हे बेश्टेच हे वाऱ्यावेल सांगता बट तशें न्ही. कारण हांव भोंवला आनी तुका खबर आहा हांव सावथ गोवा कडेन BJPच्या हाजे कडेन कसो कनेक्ट आसा तो. सो हें आशिल्लें. तो जो बोवा आसा आनी स्पेशली कशें येयल्लो तुजें नांव येतालें रेसीक, मागीर आमचो नरेंद्र सावयकाराचें येतालें, बाबू कावळेकाराचें येतालें. बाबू कावळेकार म्हणटा तो नवो आयलो तुमकां जॉयन जाला. आनी तुजे कडेन किंवा नरेंद्र सावयकारा कडेन पळयता आसतना लोक म्हणटाले की आमचे जमनी वेल्यान ह्या लेवलाचेर पाविल्ले आमचे कार्यकर्त्यांतल्यान जाल्ले फुडारी. अशे तरेन एक तुमचे कडेन दोगां जाणां कडेन स्पेशली तुजे कडेन आनी एक नरेंद्र सावयकारा कडेन तुमच्या कार्यकर्त्याचो कनेक्ट आशिल्लो. अशे परिस्थितीक पल्लवी देपे म्हणटी आयली. ताका लागून सुरवातेक एक सामको अशें रिएक्शन येयलें की ही कोण न्ही, आमची न्ही, हे न्ही अशें आयलें. तो जो राग आसा तो आतां कितलो पसून कमी जाला? न्ही, मुळात राग नाशिल्लोच. म्हणजे काही प्रतिक्रिया येताल्यो पळय समाज माध्यमाचेर किंवा बाकीचे कोणे तरी प्रतिक्रिया व्यक्त करप हे वेगळ्यो. आनी आमचे सारके फुडारी म्हणजे जांचे कडेन पदां आसा आनी वेवस्थीत संघटनात्मक कार्य करता तांच्यो प्रतिक्रिया ह्यो वेगळ्यो. आतां नरेंद्रान काम केलां ताजें नांव येवप साहजिकच आसा.
हांव नाशिल्लो. म्हणजे जेन्ना हांगासर जेन्ना एक कमिटी गेली, त्या कमिटीचे 2 जाणांची कमिटीन सगळे कडेन विचारलें तुमकां 1-2-3 नांवां कोण आसा ती सांगात जी नांवां वयर धाडपाची. तेन्ना खुबशे 180 कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्त्यांक फोनाफोनी करून विचारले गेल्यार तुमचे प्रतिक्रिया हें दियात. आनी तातूंत भितर खुबशे जाणांनी मागीर म्हजें नांव जालें आनी मागीर हांव पिक्चरां आयलो. अदरवायज हांव रिशीन ना. काही दुश्ट म्हणजे म्हजेर हें करपी जेलशी आसा ते जावन दामू राज्यसभाय जाय, दामूक अध्यक्षपदी जाय, दामूक लोकसभाय जाय, दामूक सगळें जाय अशें म्हणून दिवचपी ते जेलस म्हजे. ते ज्या तरेन म्हजी प्रगती जाल्ली आसा, ज्या पक्षांतल्यान जाल्या हांव म्हणजे कॅटेगरीली कोण म्हणा हो जो कोण म्हणटा त्या मनशाक म्हणटा, त्या मनशान कित्याक विचार करपाक जाय, त्या मनशाचे ताणें पयलीं विचार करपाक जाय आपलें नांव कित्याक येना. सुशांत कुंकळकार हें नांव कित्याक येना, हाज्या नांवाचो विचार करचो म्हणून तें नांव ताणें करपाक जाय. XYZ ताणें चिंतपाक जाय आपलें नांव कित्याक येना. अरे दामू आसतलो, बाबू आसतलो, नरेन आसतलो, जे जर समजा भोंवतात आनी भोंवता म्हणून जर कार्यकर्त्यांनी जर तांची नांवां जर घेतलीं जाल्यार हो आमकां एक प्रकारचो मान दिला, सन्मान दिला. पण पक्षाचे वयर केंद्राचें मत आशिल्लें की आमी 33% रिजर्वेशन दिलें आनी आमी तोंडलेकले दिले म्हणून जेन्ना काँग्रेसीचो भडिमार जाल्लो तुमी काडून पळयात तेन्ना प्रत्येक स्टेटीन महिलां खातीर हें दिवप म्हणजे एक सीट दिवप हो तांचो विचार आशिल्लो. तो विचार पंतप्रधानांनी फुडें व्हेलो. ना हें सगळें बरें आहा, पूण जर असो विचार जर आशिल्लो 1-3 म्हयने पयलीं दिवन केन्ना केन्ना राजकारण हें 11th आवर आसता. विचार करपाची शक्ती 1 वर्स पयलीं चित्ता पळय कोण पळय आसता न्ही तशें आसना. पयलीं धांवता फाल्यां समजा कोण तरी म्हणटा फाल्यां आपूण ते रावता ताका काय खबर आसा कावन्सिला फाल्यां तो ST जातलो काय OBC जातलो काय महिला जातलो काय 40 जातलो तो पयलीं चड तो कोण फास्ट वता तो सामको तो पडटा. म्हणटा की त्या पेक्षा वग्गी राविल्ले बरें. पण जो काम करता कंटिन्युअसली पार्टीच्या आनी लोकांच्या संपर्कान आसा म्हणजे काळ वेळ पळयनासतना धांवता पार्टीन सांगिल्लें काम करपाक त्या मनशाचें नांव येवप हें त्या मनशाक सन्मान. आनी म्हाका दिसता आमची नांवां येवप हो पार्टेन किंवा ह्या कार्यकर्त्यांनी आमची नांवां घेतला. हांव म्हणटा की पल्लवीचेर जो राग आशिल्लो तो कमी जालो काय म्हणटा. कोणाकच राग नाशिल्लो, तिचेर कित्याक राग येवपाक. कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे तांकां आमचेर मोग आसा, आमी काम करता म्हणून दिवंक जाय. पण पार्टीचोय विचार आसा की आनी नवीन कार्यकर्ते भितर येवपाक जाय आनी पार्टी फुडें वचपाक जाय. प्रत्येक गजालीक कशें आसता त्या वेळाचेर ती गोश्ट करपाक जाय. हांव एक सादो प्रश्न विचारता सोंप्या भाशेन. कोणाक तरी 4 मनशाक जर भितर हाडले जाल्यार अनेक कार्यकर्ते दुखवतात बरोबर. ही परिस्थिती म्हाकाय सुद्दां जाली न्ही. म्हणजे 2017 हांव पडले नंतर म्हज्या आमच्या विरोधकांक बरोबर घेतलो पण आमी दुखवले ना. कारण पार्टीक दिसलें आसतलें स्मूथ सरकार चलपाक आनी विना कटकटी चलपाक हे सगळ्यांनी एकठांय येवन फुडें वचप गरजेचें आसा म्हणून तेंच तर जालें न्ही म्हणून फुडें गेले. आयज तांकां बरोबर घेवन जर पार्टीचे विचारधारा ते आपल्या एक 100 लोकां कडेन पर्यंत पावयता आनी तातूंतले 10 जाण सुद्दां आमचे कडेन परत उरता जाल्यार पार्टीक निश्चितच भितर म्हणजे वाड जाल्या हें आमी म्हणपाक जाता. पार्टीन कशें आसता 100रांतले 10 कमी जाता 10 येतात आनी आशिल्लें तशें. सो तूं म्हणटा की तशी नाराजी ना आशिल्ली जाल्यार पसून ती थोडे एक हाजे खातीर आनी उत्स्फूर्त एक प्रतिक्रिया आशिल्ली चडांत चड आसूं शकता. ही जालें. पूण आतां सद्याक सावथ गोवा म्हणटा जर सगळो इतिहास केलो जाल्यार एक काम केलो रमाकांत आंगलो आनी दुसरो आमचो नरेंद्र सावयकर हे 2 जर अपवाद सोडले जाल्यार केन्नाच मोगोचाय कोण येवना. मोगोचा पयलीं केलो तो नॉमिनेट करता आशिल्लो मोगोचाय केन्ना येवंक ना. हे 2 अपवाद सोडल्यार BJPचेय केन्ना येवंक ना. सगळे तर आयले तर एक तर पयलीं युनायटेड गोवन्साचे येताले मागीर काँग्रेसीचे आयले मदीं एकदां UJDP आयलो. हे जर पळयलें जाल्यार सावथ गोंयांत तुमी जिखतात अशें म्हणपाचें तुमकां धाडस खंयच्यान जाता. भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या 10 वर्सां केल्लीं कामां म्हणजे आनी 5 वर्सां केल्लीं कामां आनी तें लोकां कडेन प्रखरतेनी भितर सकयल व्हरून मांडात. हें पळय जें फाटले 1.5 वर्सां अभियान आमचें पळय चल्लें आनी चड करून दक्षिणेचे सीट जो पडलेल्या नंतर 140 मतदारसंघ जे पूर्ण देशान भितर
आम्ही थोड्याशा मार्जिनान हरल्यात त्या मार्जिनान हरलेले सगळे मतदारसंघाचे लक्ष दिवप. राजीव चंद्रशेखर असतले, नारायण राणे असतले. स्ट्रॅटेजिकल मूव 1.5 वर्सां पयलीं आनी ते अभ्यास सगळो 1.5 वर्सां अभ्यासाक लागिल्ले आसा. म्हणजे अचानक धांवून अभ्यासाक लागूना, ते तिकेट बदली आनी मागीर इलेक्शनाक लागले ना. आनी प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक स्तरा कडेन सकयल स्तरा कडेन पर्यंत आमी गेल्ले आसा. 2000 कंटिन्युअसली आमी उरतले आशिल्ले. बॅड लक 2019 आमचे कडेन आमचे आमदारी कमी आशिल्ले, सपोर्टी नाशिल्लो, नाल्यार 14 जशें जिखले. कारण 2014 ही आमची हिस्ट्री. 2020 तुका याद आसतलें, 2012 आमचे माननीय मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी एक वेगळे तरेचें वातावरण आशिल्लें. कसलें की मनोहर पर्रीकरान क्रांती केल्ली. याद आसा जाल्यार याद करा, पेट्रोल ना रावत कॅथलीक आमदार आमचे बरोबर आशिल्ले. मातानी साल्दाना सारको मनीस म्हणजे तेन्ना 3 म्हयन्या म्हणजे वायट जालो तो, पण तो जिखून आयिल्लो. अशे अनेक लोक आमचे बरोबर आशिल्ले. पेट्रोल सवाय केल्ले ती एक रिकॉर्ड, म्हणजे सबंद भारतान भितर पेट्रोल 60 रुपया वॅट काडून 60 रुपयान दिवपी एकमेव स्टेट आशिल्ली पेट्रोलाची रेट, ती गोवा आशिल्ली. लाडली लक्ष्मी अचानक लोकांच्या दारान ती तेन्ना दिल्ली, ती 2014. आनी गृहलक्ष्मी ती 2014, याद करात. आनी त्या वेळाचेर ह्या सगळ्या हातून भितर मनोहर पर्रीकरान अक्षरशः दक्षिण गोंयांत पिंजून काडिल्लो आनी आमी जिखिल्ले. 2019 दुर्दैवान आमचे कडेन ते मनोहर पर्रीकरय नाशिल्ले. ते सरकार त्या वेळाचेर आमचें कडबळे सरकार आशिल्लें. त्या वेळाचेर आमदारी तशें आमकां सपोर्टीव जे बाकीचे मगो म्हण आनी कितें म्हण अशें नाशिल्लें. आनी तो टायमाचेर कदाचित 17, 18, 19 ह्या 2 वर्सां ते बरें नासतना तुमचे कडेन जर मडकय आशिल्ली, आमचे फोंडे म्हणून तेन्ना रविनायक मडकय आशिल्ले आनी सावड्ड्या जर सारके आशिल्ले ते 9,000 जी मतां आसल्या ती इजिली म्हणजे आतां हो मतदारसंघ फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचो जाल्लो आसा. अनेक लोक आमचे कडेन भितर नवीन आयिल्ले आसा. थंय आनी जात पात धर्म विरहीत आयिल्ले आसा. तांकां हळू हळू पटपाक लागला की भारताची जर प्रगती जर जावपाची आसा, डेव्हलपमेंट जर जावपा आसा, की भाजपा शिवाय और मोदी शिवाय पर्याय ना. याद आसा जाल्यार याद करा, पेट्रोल ना रावत कॅथलीक आमदार आमचे बरोबर आशिल्ले. मातानी साल्दाना सारको मनीस म्हणजे तेन्ना 3 म्हयन्या म्हणजे वायट जालो तो, पण तो जिखून आयिल्लो. अशे अनेक लोक आमचे बरोबर आशिल्ले. पेट्रोल सवाय केल्ले ती एक रिकॉर्ड, म्हणजे सबंद भारतान भितर पेट्रोल 60 रुपया वॅट काडून 60 रुपयान दिवपी एकमेव स्टेट आशिल्ली पेट्रोलाची रेट, ती गोवा आशिल्ली. लाडली लक्ष्मी अचानक लोकांच्या दारान ती तेन्ना दिल्ली, ती 2014. आनी गृहलक्ष्मी ती 2014, याद करात. आनी त्या वेळाचेर ह्या सगळ्या हातून भितर मनोहर पर्रीकरान अक्षरशः दक्षिण गोंयांत पिंजून काडिल्लो आनी आमी जिखिल्ले. 2019 दुर्दैवान आमचे कडेन ते मनोहर पर्रीकरय नाशिल्ले. ते सरकार त्या वेळाचेर आमचें कडबळे सरकार आशिल्लें. त्या वेळाचेर आमदारी तशें आमकां सपोर्टीव जे बाकीचे मगो म्हण आनी कितें म्हण अशें नाशिल्लें. आनी तो टायमाचेर कदाचित 17, 18, 19 ह्या 2 वर्सां ते बरें नासतना तुमचे कडेन जर मडकय आशिल्ली, आमचे फोंडे म्हणून तेन्ना रविनायक मडकय आशिल्ले आनी सावड्ड्या जर सारके आशिल्ले ते 9,000 जी मतां आसल्या ती इजिली म्हणजे आतां हो मतदारसंघ फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचो जाल्लो आसा. अनेक लोक आमचे कडेन भितर नवीन आयिल्ले आसा. थंय आनी जात पात धर्म विरहीत आयिल्ले आसा. तांकां हळू हळू पटपाक लागला की भारताची जर प्रगती जर जावपाची आसा, डेव्हलपमेंट जर जावपा आसा, की भाजपा शिवाय और मोदी शिवाय पर्याय ना. आनी जे मनोहर पर्रीकरान 2012 ते 14 केल्लें त्याही पेक्षा बरें हे 2024 डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. ते सुद्दां स्वयंपूर्ण भारत ह्या हातून हांव मुख्यमंत्र्याक मुद्दामून नांव घेता. ज्या तरेन तो पांयां भिंगरी लावन भोंवता, एक्रॉस स्टेट भोंवता, आनी कोणूच भोंवना, सदानंद तानावडे भोंवता. त्रास वाडला म्हणून भोंवता काय ना, ह्या सगळ्या शिवाय जिखून ह्या सगळ्या लोकां फुड्यान प्रत्येका कडेन वचून तांचे कडेन मायेचो हात फिरोवन सुद्दां तांकां कामाक लावपाचें कसब लागता. मनोहर पर्रीकरा कडेन आशिल्लें तें ताजे कडेन आसा. फाटीचेर हात भोंवडोवन काम करून घेवपाक. फाटल्या 2 दिसांनी जे कोण पयस गेले तांकां बसून लागीं हाडपाचें. कारण बुंद बुंदशे सागरबंती आहे, म्हणजे ते सगळ्यांक एकठांय हाडप अशी परिस्थिती आसा काय म्हणून बुंद बुंद ना जाल्यार तुमगेले स्टॉप ना. अजिबात ना. हें कशें आसा, आमी जिखता, पण आमी जे 60,000चे जे पळय उतर म्हणटा
ते खरें करपाक जाय आमकां. मोदी की गॅरंटी म्हण कितें तर मोदी की गॅरंटी तीच, प्रमोद सावंतची गॅरंटी कितें ती हीच. आनी ही गॅरंटी आमी कितें पण हे तूं जरी म्हणलें तरी म्हजे कोतान हांव जेन्ना भोंवता तितल्यान म्हाका हे तुजेर मातशें थोडेशें अशें ग्लोरिफाय केल्लें अशें टायप सिच्युएशन दिसता. मेन म्हणटा आमी सावड्ड्या या सावड्ड्या सगळे जे सावड्डे जो मतदारसंघ आसा, सावड्डे म्हळ्यार कुडचडे म्हणना हांव, सावड्डे मतदारसंघ म्हणटा तो भाजपाकच. म्हणल्यार भाजपान अशें म्हणल्यार अतिताय जातली ती, पूण सामको कोणी जर सामको सादो कसो मनीस दवरलो जाल्यार थंय जिखून येवपाक शकता. अशे तरेचो तो मतदारसंघ. पूण तरी आसतना थंयचे लोक मायनींग सुरू जालें ना ह्या हाजेर सामके हाजेर म्हणल्यार नाराज आसात सरकाराचेर. एक जालें. दुसरें आसा ते थंय ना म्हणल्यार 2 ग्रूप आसात. ते दोनूय ग्रूप अजुनूय एकठांय येवंक नात. कुडचड्याचेर परत 2 ग्रूप आसात. केप्याक 2 ग्रूप आसात. तुगेले काणकोण तर 3 ग्रूप आसात. तुका मुरगांव म्हाका हें काय मुरगांव तशी गट दिसना. फकत एक बारीकसो जर मिलिंद नायकाक जर अपवाद सोडलो जाल्यार ताका वचून पयर CM मेळ्ळो. हे सिच्युएशन आसतना कशें जातलें पळय. पार्टी आमची वाडत आसा, अनेक जाण नवीन येत आसा आनी पत्रकार म्हणजे पेपराच्या माध्यमांतल्यान किंवा आनी खंयच्या माध्यमांतल्यान हो एक ग्रूप वेगळो तो एक ग्रूप वेगळो अशें चित्रय बीन जाल्लें आसा. पण तें तशें ना. चवथ येता पळय न्ही, उदाहरण दिता फक्त. चवथ येता पळय तेन्ना 2 भाव कोत्र आसता, पण दोनूय भाव गणपती पुजताकच न्ही. कारण तांच्या मनान भावना कितें आसता की चवथ आसा, परब आसा. बरें. दुसरें एक गरीब आसता, ताजें म्हणजे तुवें मायनी किंवा ताजें काम बाबड्याचें खंय तरी जावना, पगार पडूना किंवा 2-3 म्हयने जाले तो कामार वचूना, पण तरी आसतना तो सादी तरी तेल घालून दिवो लावन तरी ती चवथ मनयता, कारण ताची भावना आसता. हें राष्ट्राचें इलेक्शन आसा, हें देशाचें इलेक्शन आसा. आनी सावड्डे जावं किंवा सगळे कोणी जावं, ह्या सगळ्या लोकांच्या मनान जें कितें आसा तें कितें भावना ही भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दल आसा, मोग नरेंद्र मोदीच्या बद्दल आसा, मोग राष्ट्रा बद्दल आसा. सो त्या भावनेन सगळे एकठांय. एक सगळें सोड. आतां आमचो प्रोग्रामाचो वेळ सोंपत आयला, ताका लागूनच साश्टीक कितें साश्टीक केन्नाच BJP लीड मारना आनी ह्याय फावटी लीड मारचें ना अशें सिच्युएशन. लीड कितली कमी करपाक शकतले आनी कित्याक लागून? 66 तांची लीड खूब कमी जातली हें हांव तुका एकच रिजन सांगता. कारण आमी पळय म्हणटात तशें तें चित्र माध्यमांतल्यान केल्लें गेलें आसा जाल्यार तें कुशीन काडपाचें. ह्या म्हणजे सरकाराच्या तर्फे स्वयंपूर्णाच्या निमतान आसतलें किंवा बारीक हातून आसतलें, प्रत्येक पंचायतीन पर्यंत हो सरकार पाविल्लो आसा. अनेक आमी रिलिजियस हातून वता. आमचे बरोबर आलेख शिकर आसत, आमचे बरोबर आसता. आमी तेंच म्हणटात सगळे घप्प करून एका बरोबरच सगळो साश्टी काडटलो आनी भारतीय जनता पार्टी एका रातयान मारतलो अशें आसना. हळू फुडें येता. तातूंत सुद्दां 10%, 20% मतां आमचे कडेन येवप ही आमची उपलब्धी. तुगे कुट्टरी आलेक्स रेजिना लॉरेन्सान BJPक सपोर्ट केला म्हूण थंयचे लोक आलेक्साचेर बेजार जाल्ले आहात. 2 गजाली आसात. बेजार जाल्ले कोण बेजार जाल्ले आसात? समजा एक ग्रूप जर बेजार जाल्लो जाल्यार पूण आलेक्सान सपोर्ट केला म्हणून किंवा रिजनलान सपोर्ट केला म्हणून तातूंतले 5 तरी येतलेच न्ही. जो मनीस सपोर्ट करता ताजे तरी 5 येतले, बाकीचे 95 येवना जायत, पण 5 येतले. ते 5 आमकां प्लस आसा. ते आमच्या विचारधारेक लागून आसत, ते आमचे काम करपाची पद्दत म्हणून आसत, ते हांगासर आशिल्ले सरकार म्हणून आसत किंवा सत्तेर आसा म्हणून आसत. ते कितें तरी त्या गणीत ते 5 तरी येतले. तुमी ते 5चाचोच विचार करना, 5चाचो विचार करा. तुमी नाशिल्ले ते 5 बरोबर. जे नाशिल्लेच ते 5 आमचे कडेन येता. आनी आमचो कल आसा की आमचोय बीन जो स्थानीक मतदार जो इतलो 66 आसा तो आमी लायटली घेता. तांकां आमी लायटली घेवना, सगळ्यांक आमी भायर काडटले. तुजे फातोड्ड्या कितें सिच्युएशन? कारण तू भोंवता हय हांव सगळे कडेन भोंवता. आमी जवळ जवळ आतां 13-14 मिटिंगी घेतल्यो कॅन्डिडेटाक घेवन, कॉर्नर मिटिंग्यो. त्याच बरोबर हांव आतां स्वता डोर टू भोंवता. आमचे सगळे कार्यकर्ते कामाक लागिल्ले आसा. वेवस्थीत 50 प्रमुखा पासून सकले स्तरा पर्यंत काम चालू आसा. आमकां थंय डेफिनेटली लीड मेळटली आनी आमी लीड काडटलेच. कारण जे 2019 कंपेर करतना मतदान कोण तरी उलयतना आतां ह्या टायमार आमकां चड मतां पडटलीं अशें पळय म्हणटा तें पयलीं चुकीचें. म्हणजे आतां पडटलीं म्हणजे ते कंपेर कोणाक करता? दामू नायकाचें इलेक्शन आनी लोकसभेचें विजय सरदेसाय बरोबर करता. ते करनाकात.
2019 लोकसभेचे इलेक्शन आणि 2024 लोकसभेचे इलेक्शन ते करा. त्या वेळाचेर आमी 10,500 काढली. त्या वेळाचेर ते सोकोल्ड ताजे पळय लोक आसा जे म्हणटात तांणी सोकोल्ड लोकांनी त्या वेळाचेर आमकांच मत मारिल्ली. तो डेप्युटी सीएम आशिल्लो आनी आमचे बरोबर आशिल्लो. म्हणल्यार तेन्नाचे आमचे हायर कट ऑफ कितलो आशिल्लो 10,500. तो 10,500 तेन्ना पडलो. आता ह्या 5 वर्सां नवीन जो वोटर जो जाला 18 वर्सां आनी लग्न जावन कोण जाल्ले आसा अशे एक 1200 ते 1500 नवीन वोटर आसा 5 वर्सांतलो. तातूंतलो तो एक 500 नवीन वोटर येतलोच. सो आमी निकालस 12,000 कडेन परत आमी आमच्या म्हणजे संघटनात्मक हाजेर आनी काम केल्ले हाजेर आमी वतले. 12,000चे वयर जितली पळय येता ती मागीर ती प्लस अशें म्हणपाक शकता. आनी हें गणित सगळ्यांक कळटा. दामोदर एक लास्टूच क्वेश्चन तुका. आतां तुजे सामको आमी चर्चा सोंपोवया. उत्तर गोंयांत कितले वोटां येता आनी दक्षिण गोंयांत कितले वोटां येता? आमी उत्तर गोंयचे सीट 1,00,000 मतांनी जिखतात आणि दक्षिण गोंयचो सीट आमी 60,000 प्लस मतांनी जिखतात. हें बरोवन दवरात. आमच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा आमच्या फुडाऱ्यांनी सांगिल्लें उतर जें आसा तें 100% सगळो विचार करून हिशोब करून आनी कार्यपद्दती आनी संघटनात्मक आढावा घेवनूच केल्लें आसा. त्या उतराक आमी सगळे कार्यकर्ते जोमान काम करता. आमच्या लिडराचें उतर हेच आमचें उतर. दामून सामकें कितें तें आमच्या आत्मविश्वासान हें सांगलां. पूण तरी आसतना अजुनूय म्हजें मन मानपाक तयार ना. आतां लोक कितले मानतले त्या लोकांचेर आसा. कारण निमाणे कडेन हांव एक मत मारतलो आनी तूं एक मत मारतलो हाजेर चेंज जावचें ना. लोक जे चडांत चड कोणाक मारतले ताजे वयल्यान सिच्युएशन चेंज जातलें. सो हे आतां एक 4 दिसांनी आमचें मतदान आसा. आमी सदांच हातूंतल्यान एक हें करतात की जो मनीस गोंया खातीर काम करतलो ज्या खासदारा खातीर देशाचें काम जावपाक शकता अशें हाका तुमी निवडून दियात. आमी खंयच्याच पार्टेक अमक्याकच जिखून दियात अशें म्हणनात. पूण जे कोण बरे आसात, जे कोण गोंयचे बरें करतले, जे कोण देशाचे बरे करतले हांकां निवडून दियात. आनी तुवें सांगलां देशाचे बरें करतले मोदीच करता म्हणून अबकी बार 400 पार. ते लोक ठरयतले कोणाक जाय तशें ठरयतले. सो दामू तूं आयलो तुका देव बरें करूं. आनीक आमचे जे सगळे जे पळयतात तांकां सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.